खंय लिपलो, खंय गायब जालो, कित्याक तुका धाडस जालें ना? काँग्रेस पार्टीची जेन्ना मिटींग आसताली तेन्ना उलोवपाक धाडस कित्याक जालें ना? आयज जेन्ना गद्दारी करून तूं दुसऱ्या वाटेन गेल्लो आसा थंयसून उलयता. तुका जर कळ आसली जाल्यार तूं 2012 हो प्रश्न उपस्थित करपाचो. 2021 जेन्ना तूं स्वार्थाक लागून भारतीय जनता पार्टीन गेलाय तेन्ना तुका दिश्टी पडलें की काँग्रेस पार्टी तेणी कमजोर केली. मायनिंग स्कॅमाचे उलयता. मायनिंग स्कॅम 35,000 कोटीचे मायनिंग स्कॅम म्हणून हे भारतीय भाषेच्या नावाचेर हे भारतीय जनता पार्टी गोंयांत स्थापणूक त्यांची झाली. पण परत आता हे उलयता तेचे कडेन ठोस उलयता. तो म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शन जे जाता इलेक्शन हे पार्टीच्या सिंबलाचेर इलेक्शन ना. ऑफिस अलायन्स चला ते उमेदवारांचे एकूच उद्देश की गोंयांत बीजेपी काबार करपाची, गोंयांतसून बीजेपीचे राजवट काबार करपाची ह्या उद्देशान सगळे एकठांय येयल्ले आसा. आनी हेच भारतीय जनता पार्टीक दुखता. ना तुमकां अलायन्साचे उलोवपाची गरज ना. उलोवपाक की काँग्रेसांनी गोवा फॉरवर्डान अलायन्स केलें, कित्याक भियानात तुमी? कसलो भंय तुमकां? अलायन्स केले अलायन्स ना केले हितून काँग्रेस पार्टी जावं बीजेपी जावं हे गोवा फॉरवर्ड प्रश्नच येना. आमी खंयच्या दुसऱ्या पार्टीचेर उलयना. आमी आमचे उलयता. आमी लोकांचे प्रश्न घेता. आमी लोकांचे इश्यू घेता. आयज पणजे म्युनिसिपालिटीन बीजेपीचे खूप भानगडी चालू आहा. तेंचेच लिडर झगडटा. एके वाटेन बीजेपी पार्टी म्हणटा हे पॅनल आमचे आनी दुसरे वाटेन बीजेपीचे तेंचे लिडर, हांव नांवां तेंची सुद्धा घेयना, 2-3 तेंचे प्रमुख लिडर ते ह्या पॅनलाच्या विरुद्ध आसा. आमी खंय उलयता तेंचेर? आमी उलयना. आयज तेंच्यांनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टीन एक लॉयलिस्ट, एक बहुजन समाजाचो लिडराक तेंच्यांनी आयज प्रवक्ता म्हणून काढून उडयला. आमी खंय उलयता तेचेर? आमी उलयना. आमकां उलोवपाची गरजूच ना दुसऱ्या पार्टीचेर. सो हो जो उर्फान मुल्ला ही नाटकां करूंक लागला. नाटकान कितें आसता? केन्ना एक मनीस पार्ट करता, एकदा विलन जाता, दुसऱ्या वाटी हिरो जाता, केन्ना नटयेचो भाव जाता, केन्ना तो जाणटो जाता. असो प्रकार उर्फान मुल्लाचो जाल्लो आसा. तेका हे नाटक आनी नाटकान तो पार्ट करपाक लागलेलो आसा. सो ही पार्ट जे करपाचे आसा ते पार्ट तुज्या पार्टीचे लॉयल्टी, ते कमिटमेंट, ते डेडिकेशन, ते हार्डवर्क आनी पक्षाचे तत्व आनी निष्ठा ही सदांच एकनिष्ठ आसपाक जाय. ते पयली आपणाचो तेणी नियाळ करचो. दर मनशाचे मानसीक संतुलन हे सारखे आसपाक जाय. जेन्ना मानसीक संतुलन बिगाडटा, जेन्ना मनशाक खंयचे आस जाता, जावं खंयचो मनीस जेन्ना ट्रॅप जाल्लो आसा तेन्ना मागीर तो मदाऱ्या बरोबर रावता आनी मदारी जसो डमरू वाजयता तसो नाचपाक लागता. सो आमी ह्या एकंदर उर्फान मुल्लान आमच्या लिडराचेर, आमच्या पार्टीचेर जे वक्तव्य केल्ले आसा तेचो आमी खर उतरांनी निषेध करता, तेचे खंडन करता. आयज आमी पेपरार वाचले की ह्याच मनशा बरोबर दुसरो तेंचो खासदार जो पार्टीचो अध्यक्षूय आसलो विनय बाब तेंडुलकर हो आमचे प्रतिमा कुतीन हेचेर उलयता की ते बरें, एक बरें वावुरपी, ते जिखपाक जाय पण काँग्रेस पार्टी ताका जिखूंक दिवचे ना. तुका कोणी उलोवंक दिला ही पब्लिसिटी? तुमी प्रतिमाची पेपरार कित्याक करता? आमकां खोशी, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आमी, थँक्यू म्हणटा तुमकां की तुमी प्रतिमाचो प्रचार करपाक लागले. जर प्रतिमा बरें जाल्यार प्रतिमांक मारा वोट, सपोर्ट करा. तुमचो कॅन्डिडेट फाटीं गेल्या. तुमकां कोणी सांगला प्रतिमाचेर उलय म्हणून? तुमकां कोणी सांगला काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाचेर उलय म्हणून? तुमकां कोणी सांगले की प्रतिमांक थंयसर पराजीत करपाक जावं तेची लिडरशीप काबार करपाक ताका कॅन्डिडेट केला म्हणून?
हे कोण तुमकां सांगता? हे सगळे तुमचे तकलेन कोण तरी घालता आनी कित्याक तरी तुमकां पडलेले आसा. सो तुम्ही हे जे चिखल फेक करपाचे, तुम्ही आमच्या लिडरांची बदनामी करपाची, हे तुम्ही बंद करचे. तुम्ही तुमचे घर सांभाळात. तुमच्या घरांची केस्तांवां किजिलां चालू आसा. काल आमी सर्गेस्त गोयचे आदले मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकार हांच्या चल्याची पत्रकार परिशद पळयली आनी तेची घुसमट कशी जाता पार्टीन ते आमी पळयला. गोयच्या सगळ्या लोकांनी पळयला. पण आमी तेचेर उलयना. आमकां उलोवपाचो तेचेर अधिकारच ना. तुमकां अधिकार कोणी दिलो? आमच्या लिडराचेर उलोवपाक तुमकां अधिकार हो कोणी दिलो? प्रतिमा हे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट जावन आसा आनी प्रतिमाच्या फाटल्यान काँग्रेसचे सगळे फुडारी आसा. सगळे फुडारी निश्ठेन तेका काम करतले आनी प्रतिमा हे जैतिवंत जातले हे बीजेपीनूच जाहीर केल्ले आसा. कित्याक त्यांनी म्हटलं ते बरे वावुरपी, बरे कॅन्डिडेट, बरो फुडार तेका आसूंक जाय. पूण हे अशें करता. दाखोवन दिता की हे बीजेपीचे लिडर, बीजेपी पार्टी आयज फ्रस्ट्रेट जाल्ली आसा आणि त्याच खातीर आमच्या लिडराचेर चिखलफेक करता, आमच्या लिडरांची बदनामी करता आणि आम्ही हे खोपून घेवचे ना. फक्त नियाजी शेख यांका ह्या वेळार आपणाचे विचार. I just want to say one point. Now there are some Muslim leaders of Goa, some so-called Muslim leaders. They suddenly found new love for the BJP and they're talking against the Congress and sending a wrong message that the Muslim community is with the BJP. Just want to clear that a full Muslim just because of these few leaders who have gone to the BJP for their personal benefits and gains, but the full Muslim community is with the Congress because they know Congress is the only party which is a secular party which believes in the Constitution of India and they are fully, not communal and completely secular. So that impression that the Muslim is with Muslim community is with somebody else, no, it's fully with the Congress and standing with the Congress party. तुमचे किती प्रश्न असतात? उर्फानन दिगंबर कामतीचे कमेंट करा म्हणते पार्टी सगळे तुमच्या त्याचा अधिकार ना कमेंट करता. पण खरेंच दिगंबर कामती पार्टी सगळे हो प्रश्नच येना न्हू. दिगंबर कामत इतलो आयज वावर करता, प्रत्येक मतदारसंघात तो विजिट करता, तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून बरें काम करता. अशें आसतना आमी जेन्ना उलयना तेका कोणी अधिकार दिला? कोण सांगता? तुम्ही म्हाका प्रश्न सुद्धा विचारप म्हटले हे रॉंग, तुमचे सुद्धा रॉंग. तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारप म्हणून तो म्हणटा तो हांवें पयलींच म्हणजे प्रेस स्टार्ट करता आसतना म्हटला जो एक प्रेसाच्या मुखार बसता आनी उलयता तेका वैचारीक बौद्धीक परिपक्वता आसपाक जाय. पण तेका जी परिपक्वता ना तेकाच लागून असले स्टेटमेंट तो करता. जो उलयता प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक एड्रेस करता तेचे मानसीक संतुलन हे जाग्यार आसपाक जाय. तेका शिस्त आसपाक जाय. तेका आपल्याच्या पक्षाची स्वताची निष्ठा आसपाक जाय. आणि जे काय हे सगळे ना तेन्ना तो असले प्रकार करता. हांवें म्हटलं की नाटकाचे पात्र ते केन्ना हिरो, केन्ना विलन, केन्ना व्हंकलेचो भाव, केन्ना घोवाचो भाव, केन्ना देर, असले प्रकार हे. डमरू वाजता तसो नाचता. तू म्हणटा ते मानसीक संतुलन सारखे ना. तू म्हणटा की त्याचे मानसीक संतुलन सारखे ना. हांव तेचे म्हणना. जो कोण उलयता तेचे मानसीक संतुलन सारखे आसपाक जाय. हांव समजता की मानसीक संतुलन सारखें आसपाक जाय. जेन्ना तुमच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसून तो उलयता तेन्ना कितें जालें तेजें? आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर उलयतालो पळय तेन्ना बरो आसलो. आमी बरो आसलो म्हणना. त्या वेळार तो काँग्रेस पार्टीन आसलो. ओके. आणि तो पार्टीचे जे धोरण आसा त्या लायनीन उलयता. तेणी त्या आमच्या पार्टीच्या प्लॅटफॉर्मार बसून असली मूर्खपणां केन्ना करूं ना. कित्याक काँग्रेस लिडरशिपान तेका असले केन्ना शिकोवंक ना उलोवपाक. जे आयज तो उलयता तो स्वताचे उलयना. तो आयज जे कितें आरोप करता आमच्या लिडराचेर ते मदारी जे आसा ते मदारी ज्या प्रमाणे डबरू वाजयता तसो हो नासता. इतलेच म्हाका म्हणपाचें. संदेश म्हणजे आता उर्फान गेल्या 2-3 महिने माहीत झाले. दोन स्टेटमेंट्स ताणें पयले केलेले तुमच्या ऑपोजिशन लिडराची काँग्रेस. वाय टूक यू सो लॉंग टू कम अगेन्स्ट यू?
आमकां पयलीं So दिसलें तुम्ही ताका शिकवत रावताले तो कितें कितें म्हणटा पळय आतां किंवा फाटल्यान सगळ्यान कितले स्टेटमेंट केल्या सी एक मनीस कितें आसता फ्रस्ट्रेट जाल्या उपरांत स्टेटमेंट करता आनी स्टेटमेंट थोडे कित्याक करता ते आपणाक इम्पॉर्टन्स दिवचे स्टेटमेंट केल्या उपरांत कोण तरी रिप्लाय करतलो पूण हे जे स्टेटमेंट आसा ते तेचे एक्सट्रीम स्टेटमेंट ताका लागून आमकां ताका रिप्लाय दिवचो पडटा तिसरं तुम्ही सांगला की मारगावची म्युन्सिपालिटी गोवा फॉरवर्ड आणि दिगंबर हे करून अंडरस्टँडिंग आमी गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हे आमी उलोवंकूच ना म्हटल्यार इलेक्शन हे पार्टीच्या लायनीचेर ना गोवा फॉरवर्ड जेन्ना म्हटलें जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचे सिंबल आसतले ते सिंबल ना सो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस हे अलायन्साचो प्रश्नच थंय ना काल तुमचे लिडर हिंगा पणजेन काँग्रेसाचे सो कॅन्डिडेट आमी तांकां सपोर्ट करूंक काय आयले तो पाटील हांणीचे ना म्हणटाले तूं सी आनी मडगांव आमी सपोर्ट करता बरें. बट देर इज नो सिंबल No symbol. नो सिंबल बट दे आर काँग्रेस कॅन्डिडेट दे आर नॉट काँग्रेस कॅन्डिडेट आमी केन्ना म्हणटले Ah. ज्या वेळार सिंबल काँग्रेसचे आसतले तेन्ना काँग्रेस अग्री Yeah. काल तुमच्या लिडरान म्हटल्यार वी आर सपोर्टिंग काँग्रेस कॅन्डिडेट काँग्रेस ना ते सपोर्टिंग म्हणपाक मातसो चुकलो आसतलो तो हांव कितें म्हणटा काँग्रेस सपोर्टेड कॅन्डिडेट सर तुम्ही म्हणले की दिगंबर कामतान पार्टी बरी लीड केल्या म्हणून तशें जाल्यार उत्पन्न मुलाचे पार्टी सोडपाचे रिजन कितें तेचे तेका हांवें म्हाज्या हितूनय सांगलां की जेन्ना मनीस आपणाची लॉयल्टी आपणाचें डेडिकेशन आपणाचें ध्येय आपणाची निश्ठा घाण दवरता तेन्ना मागीर तो कितेंय आरोप करपाक लागता सर तुम्ही ह्याच्या पयलीं एक म्हटलें की जेन्ना मनीस फ्रस्ट्रेट जालो काय तो कितें उलयता म्हणजे अशेंच की उर्फान मुल्ला काँग्रेस पार्टीन रावन फ्रस्ट्रेट जावन तेणी पार्टी सोडल्या पळय काँग्रेस पार्टीन रावन फ्रस्ट्रेट जावन म्हणजे तेचो आपणाचो स्वार्थ आनी स्वार्थी मनीस जो आसता पळय तो खंयच्या कारणान फ्रस्ट्रेट जाता कित्याक फ्रस्ट्रेट जाता आनी कोणाचेर फ्रस्ट्रेट जाता ते तेकाय कळना ओके आता चारय म्युन्सिपालिटी आहा थिंगा काँग्रेस सपोर्टेड कॅन्डिडेट सगळ्याक घातल्या तुम्ही तुमचो वेंचर जॉईंट वेंचर कितें आसा सपोर्टेड कॅन्डिडेट्स म्हणटा सिंबल ना सो इज देर एनीथिंग लायक दॅट ऑर कितें एक्झॅक्टली तुमच्या सध्या आमी खूब कडेन आमी जे बरे कॅन्डिडेट आसा बरे नागरीक आसा जे कॅन्डिडेट जाले तांकां आमी सपोर्ट केला आनी तांकां सपोर्ट करता लायक सीसीटून तुमच्या आहा पळय पणजे हय. पणजेनूय आसतले आतां फायनल एकदां नॉमिनेशन कंप्लीट जालें तेन्ना मागीर तेचेर नियाळ जातलो आनी तेचेर मागीर आमी फुडलें पावल मारतले कितले चान्सेस आसा तुमचे सपोर्टेड कॅन्डिडेट्सांक एज फार एज दिस 11 म्युन्सिपालिटी हे नॉमिनेशन कंप्लीट जावन न्ही आनी मागीर तेचेर आमी नियाळ केल्या उपरांत चान्सीस आसतलेच कित्याक पणजेन आयज वातावरण एक वेगळें आसा एक वेगळें वातावरण पणजेचे लोक उलोवपाक लागल्या की आमकां बऱ्या मनशांचे पणजे सीसीपीचे एक बरें पॅनल आमकां जाय बऱ्या मनशांचे सो हे बरे मनीस निवडून येवचे अशीच आमची अपेक्षा पयलीं बरें म्हणटले सर अरावंड कितली सिटां टार्गेट आमी काँग्रेस पार्टी आमी इलेक्शन पार्टीच्या सिंबलार आमी लढयना ओके लढयना पण मॅक्झिमम आमची मोख हे कोण बरे खंयचे बरे लोक ते आमकां मातशें सांगा सांगतले निश्चित आमी सांगतले तेवूय बरे दिसले न्हू तेन्ना तुमचो एमएलए बरे पॅनल घेवन आशिल्लो आणि आता कॅन्डिडेट खूप म्हणजे राहू दे 2 दीस रावूं कितें आमकां एकदा नॉमिनेशन कंप्लीट जावन दी ना पण म्हणजे की BJP supported बरे तेणी nomination फॉर्म बरे भरला पळय ते पक्षासोबत नाचलो न्ही तरी बीजेपी व्यवस्थित आपल्या पॅनल बिनल केला तुम्ही तुम्ही व्यवस्थित बीजेपीन व्यवस्थित पॅनल केला कशें म्हणूंक शकता म्हाका सांग हा बीजेपीन जर व्यवस्थित पॅनल केला जाल्यार बीजेपीचे लीडर त्या पॅनला बरोबर ना म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित कशें म्हणून व्यवस्थित ना पळय त्यांचे जेव्हा पॅनल तुमकां मान करचेच पडटले पण तुमची पॅनल दिश्टी पडना तुम्ही काय लोकांक सपोर्ट केला पण पॅनल करता एक वेगळे येता न्ही बरोबर तशें पॅनल आमी करूंक ना पण आमी निश्चित नॉमिनेशन सोंपल्या उपरांत आमी तेचेर बसका नियाळ करतले आनी तुमच्या मुखार मागीर हे कॅन्डिडेट तुमच्या काय पार्टी लिडर्स काय ना तितून कितें म्हणटा जे व्यवस्थित बरे कॅन्डिडेट आहात तितून पार्टी लिडर्स काय ना पार्टी लिडर्स पळय कॉन्टेस्ट करता पळय ते हांगा हितून सीसीपीन लिडर बिडर कोण नाका सीसीपीन बरो मनीस
जो इलेक्ट जातलो तो लिडर जातलो अंकिता बाबा अंकिताक विचारला तुमचो तो जॉय तो तुमचो पार्टी लिडर आहा न्हू ताका लागून तो कॅन्डिडेट थिंगा सो तो बरो लिडर ते म्हणून आमकां खबर पूण तुमचो पार्टी लिडर म्हणून आहा दिसती ताका लागून तुमी विचारला कॅन्डिडेट तुमचे पार्टी लिडर कॉन्टेस्ट करता न्हू तुका खबर ना जावन ते सिटीन आमी पयले सिटीजन न्हू बरे लोक तुम्ही citizen. कोण सांगता तुम्ही वाईट? बरे लोक पार्टी आमी पयलीं क्लियर केला पार्टी सिम्बॉलाचेर इलेक्शन जायना तुम्ही आनी परत परत ते तितून बरें पार्टी सिंबॉलाचे ना जाल्यार तुमचो काल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिंगा घेवन वतालो तर पणजे हे सपोर्टिंग गुड कॅन्डिडेट ते तुमकां म्हणटा तुमी सपोर्ट करचे पडले कॅन्डिडेटाक ते मागीर बीजेपी जॉईन जावपाक कितके कॅन्डिडेट कितें लास्ट अशें खूब फावट जालें की तुमी तुमचे कॅन्डिडेट बीजेपी जॉईन जाता मागीर तुमच्या वयल्यान एक वेळी दोन तुम्ही सपोर्ट केले मी बीजेपीक सपोर्ट करता हे इलेक्शन पार्टी लायनीचेर जायना तेच सो त्याचा बीजेपी प्रश्न इतलो So, फाल्यां की फाल्यां तुम्ही जे फाल्यां कॅन्डिडेट आता सपोर्ट करताले पळय आता जे कॅन्डिडेट तुम्ही सपोर्ट करताले ते इंडिपेंडंटली इलेक्शनाक वयताले पण फाल्यां ते निवडून येयल्या उपरांत ते बीजेपी पार्टीक जॉईन जावचे ना अशें तुमी ह्या कॅन्डिडेटांक निवडून काँग्रेस पार्टी दिवचे ना ह्या कॅन्डिडेटांक निवडून कोण दितले लोक दितले जनता MLA कुय लोक दितली दिता. सो जनता हे सगळे गोंयांत जे चल्लां आमदारांची खरेदारी विक्री जी पयल्या लोकांनी ते पयल्या उपरांत गोंयची जनता जे म्युनिसिपालिटी एरियान रावता ते अशा लोकांक निवडून दितले जे लोक एका हितूनसून दुसऱ्यान वयचे ना अशा लोकांक लोक निवडून दितले अशें आमी आस्त बाळगिता तो विचारता पळय तितून हांव कित्याक विचारता तुमचो लोकांचो तुमच्या कमिटीचो एकलो कॉन्टेस्ट करता तो म्हणटा पळय तो फाल्यां सपोज तो बीजेपी गेलो जाल्यार ताका वचोना जावपाक तुमी कितें करतले आमी सगळे उपाय दवरल्यात चालू आमी पयले दवरल्यात घेवचो आता ना वयचे ना आमी न्हू ना फुडें वयचे ना? ना वयचे ना न्हू सो लोकांनी आमकां कितें इलेक्शन हे कोण इलेक्ट करून दितले काँग्रेस पार्टी दिना जो लॉयल रावतलो लोकां बरोबर सो तुजो प्रश्नच हो सगळोच लोकांचेर आसा हा. हेचे उत्तर लोक दितले तुमी वयचे ना लोकां कडेन आमी वयतले पण तुज्या प्रश्नाचे उत्तर हे लोक दितले जनता दितले वोटर दितले ओके थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच